Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आयज आमी साद्या काळाचो सवो आयतार पाळटाव आनी हो दीस पवित्र बाळपणाक भेटयलोलो दीस म्हूण मनयता. हें मनांत दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा, बाळपण पवित्र दवरुया, समूर्त भरवशान पाळुया. जेजू वरवीं आमकां सगळ्यांक देवाची भुरगीं जावचें भाग फावो जाला. ह्याच खातीर एके वाटेन भरवशान भरून जेजूची पाटलावदारां जावंक आमी भुरगेपण आपणावची गरज आसा. जाल्यार दुसरे वाटेन आमच्या भुरग्यांक आमी पवित्रतायेची वाट शिकोवंक आनी दाखोवंक तांकां जेजूच्या जिवितांत भरची गरज आसा. त्याच बराबर आमचो भावार्थ नवेपणान आमी जियोंक आनी आमच्या धर्मांत नवी चाल आमी भितर काडूंक हे मिसाचे भेटेचे समरमणेंत शिताबेन वांटो घेवया आनी खोतखोत्यान मागुया. मोगाळा बापा, तुवें आमकां तुजी भुरगीं जावचें भाग फावो केला, पूण आमकां जाय ते परी जियोन तुजे वेंगेंतली आमी पयस गेल्या. सोमया काकलूत कोर. सोमया जेजू, धाकट्या भुरग्यां परी जावंक तूं आमकां आपयताय, पूण गोरवान आनी होडविकायेन जियोवन ल्हानविकायेची आनी मोगाची वाट आमी सांडल्या. क्रिस्ता काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या, तुवें आमकां जेजूची हुरबेवोन आनी जिवाळ पाटलावदारां जावंक नवेपणाची वाट दाखयल्या, पूण पोरणेंच घेवन आमी रावल्या. सोमया काकलूत कोर. वाचपा आदी विवरण. जेरुजाल्याचो बरोयणार जेजू सिराकाचो पूत आपलें पुस्तक बरोवन देवाचे जाणवाये विशीं आमकां संदेश दिता. मनशाक सत्य आनी जबाबदारी फावो केलोली आसा आनी हाचे वरवीं बऱ्या आनी वायटा मदें तशेंच जिविता आनी मरणा मदें विंचूंक मनशाक मेकळेपण दिलोलें आसा. देव कोणाकूच बरें ओ वायट करूंक बळ करिना, पूण देव सर्व देखणार आनी सर्व जाणार कसो आपली परगोटणी करता. जेन्ना मनीस वायट जिविताक वेंग मारता तेन्ना मनीस आपखुशेन हें करता म्हूण पयलें वाचप आमकां उगडापें करता. भाग्यवंत पावलू कोरिंतकारांक बरोवन देवाचे जाणवाये विशीं शिकोवण दिता. देवाची जाणवाय लिपलोली आसा, पूण फकत भावार्थान थीर जालोल्यांक आनी मोगाचें जिवीत जियेतोल्यांक ती फावो जाता. जर देवाची जाणवाय पोरजेच्या फुडाऱ्याक फावो जालोली तर ते केन्नाच जेजूक खुर्सार खिळायचे नासले. इजाईल प्रवाद्याचो उल्लेख करून आपणाचो मोग करतोल्यांक देवान उत्तम बरेपण तयार केलोलें आसा आनी आत्म्या वरवीं तांकां तें उक्तें जातोलें म्हूण दुसरें वाचप आमकां आस्वासन दिता. जेजू आदल्या कोरारांतलो कायदो नाटाक करिना, पूण ते भोरतेक पावयता. फारिजेव कायदे पाळून देवाचें राज जोडूंक वावुरताले, पूण भितरलें प्रमाणीकपण अदीक गरजेचें म्हूण जेजू तांकां शिकयता. कायदेच पाळून न्हय, पूण
काळजाची नवसोरणी करूंक आनी बऱ्या जिविताची वाट धरूंक शुभ वर्तमान आमकां उत्तेजन दिता. चितान देवाचें उतर आयकुया. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा सांबाळूंक जातात आनी विश्वासीपणान चलूंक तुज्याच आधीन आसा. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक मांडल्यात. तुका खुशी ताका हात घाल. मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसात. तो विंचून काडीत तें ताका मेळटलें. सर्वेस्पराची जाणवाय भोव व्हड. तो सोकतेन बोळवंत आनी सगळें ताका ठावें. ताचे भोक्ती करतल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशांची दर एक कोरणी तो वळखता. खोटेपणाच्या मार्गार चलूंक ताणें फर्मावंक ना आनी पातो करूंक कोणाकूच ताणें रोजा दिवंक ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. ताची खुशी पाळतात ती, सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुखेस्त. जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते परगोट केल्यात. तुजे खुशेक सदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल थीर आसूं. जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. तुज्या चाकराक भोलेपण दाखय. म्हजें जिवीत भागी जावं. तुजें उतर सांबाळतलों. तुजी विचित्र समूर्त नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. हांव ते सदांच खुशेन मानतलों. तुजी समूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळतलों. जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. भाग्यवंत पावलोन कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, संपूर्णायेक पावलोल्या मनशांक आमी जाणवाये विशीं उलोयता. ही जाणवाय ह्या संवसाराची न्हय, ओ नाटाक जावन वेतात त्या संवसाराच्या परदानांची न्हय, पूण आमी परगोट करता ती देवाची गुडार्थ जाणवाय. ही गुपीत जाणवाय देवान काळा आदीं आमचे मोहिमे खातीर फुडेंच थारायलोली आनी संवसाराच्या एका तरी परदानांक ती कळीत जावंक ना. ती तांकां खरेंच कळीत जाल्ली जाल्यार मोहिमेच्या सोम्यांक ते कदींच खुर्सार खेळावचे नासले. पूण अशें बरयलोलें आसा, आपणाचो मोग करतल्यांक देवान तयार केलां तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनान आटापूंक ना. हेंच आमी परगोट करता. आत्म्या उद्देशी ह्यो वस्तू देवान आमकां उगडाप्यो केल्यात, कित्याक आत्मो सगळ्याचो ठाव घेता, देवाचो पर्यान.
देवाचें उतर हें उद्गार. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, समोर्त ओ प्रवाद्यांची शिकोवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजू नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शाती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय समूर्तीवेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गींच्या राज्यान सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गींच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतली. शास्त्र्यांच्या आनी फारिसेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी स्वर्गींच्या राज्यान कधीच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो महाधर्म सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो यमकोंडाचे खास्तीक सांपडतलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बराबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलेलो तंटो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बंदखणींत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगता, निमाणी दोमडी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोच नाय. सांगलोलें आसा तें तुमी आयकलां, परद्वार करूं नये. तर हांव तुमकां सांगतां, जर कोणूय एके वस्तुरीचेर
कामचारी दोळे लायत ताणे आपल्या काळजांत तिचे कडेन पोरद्वार केलो. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडोय, कित्याक तुजी आख्खी कूड यमकोणांत उडोवन घेवचे परोस तुज्या एकाच सांद्याचो नाश जालोलो तुका ओदीक बरें. आनी तुजो हात तुका पातकाच्यो सोयेक जायत जाल्यार तो कातोर आनी भायर उडोय, कित्याक तुजी आख्खी कूड यमकोंडांत गेल्ले परोस तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका ओदीक बरें. हाचे भायर अशें सांगलोलें आसा, कोणूच आपले पोतिणीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें तिका लग्न मोडणेचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगतां, कामचाराचें एकूच कारण भायर रावन आपले पोतिणीक सोडून दिता तो तिका पोरदवारीण जायशी करता. आनी कोण तसले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो पोरद्वार करता. आनीकूय पुर्विल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं नये. पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुतांक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत निबेल दिवं नये जावं सर्गींच्यान, कित्याक देवाचें शिंवासन तें, जावं प्रितुमेच्यान, कित्याक ताच्या पांयांची म्हणोय ती, न्हय म्हूण जेरुजल्याच्यान, कित्याक व्हड राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं नये, कित्याक ताचो एकूय केंस तुज्यान धवो वो काळो करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी, होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचेवन ओगळें तें वायटव्याक कडलें येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या पापसाहेबान सगळ्या बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी आपलें गवळीक कार्य आपल्या फिरगोजकारां सोबे पाळतना आनी जियेतना आपले पोरजेक पवित्र सोबेची नवसोरलोली शिकोण पोरगोट करूंक आनी वेव्हारांत घालूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या राजनिती आनी सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेक फायद्याक पडटात तसल्यो सवलती आनी कायदे निर्माण करूंक आनी भ्रश्टाचार आनी आपस्वार्थपण पयसावन ल्हानाचे आनी दुर्बळांचे उदरगती पासत ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. भुरग्यां भाशेन जावंक आमी प्रयत्न करूंक आमच्या भुरग्यांक भावार्थान पवित्रतायेन वाडोवंक आनी देखीवंत जावंक आनी आमच्या धर्मीक जिवितांत पवित्र सोबा आमकां शिकयता आनी दाखयता ती वाट आमी चलूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आयज पवित्र बाळपणाचो दीस समारंभता. तेन्ना आमच्या भुरग्यांक जेजूची मिशनरी भुरगीं जावंक शिकोवंक आनी ह्या पाप साहेबाच्या वावराक आमचो मागण्यांचो आनी दुडवांचो आदार आमी दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
नियाळ जिवेशी मारू नये. माथ्यो 5:17. म्हजो इश्ट आपल्या भावाचो राग घेवन जियेतालो, कित्याक आपली जमीन ताणें अर्दी आपली करून घेतली म्हणून. ताचेर शिराप घालतालो आनी ताका जिवेशी पासून मारूंक सोदतालो. पूण ताका बळ नासलें, तो शांती नासलो, पूण भितरले भितर म्हजो इश्ट मोरतालो. एका दिसा बरें कुमसार करून ताणें सगळो राग भायर काडलो आनी आपलो ओत्मो आनी कुडूय सांबाळ्ळी. जिवेशी मारूं न्हय म्हळ्यार न्हयच कोणाचो जीव घेवप, पूण अदीक रागान रावन आपल्याकूच सोंपोवप. मनशाक जिवेशी मारचे आदीं मनीस पयलो आपल्या मोतींत तें चिंतून चिंतून पयलो आपुणूच मोरता. उतरांनी आनी कोरण्यांनी दुसऱ्याचो पासून जीव काडटात आनी राग धरून पयलो आपलो जीव काडटात. तें जावं नये म्हूण जेजू हेंच शिडकायता. भाग्यवंत आगोस्तिनान अशें बरयलां, पयलो खूण मनशांच्या काळजांत जाता, न्हय हातांनी. जेजू आपल्या शिसांक पासून शांती आनी मोग विस्तारूंक उलो मारता. जिवितांत चूक घडटा. राग काळजांत घेवन जिवचे बदलेक रोखडेंच बरें कुमसार करून शांती आनी मोग काळजांत आनी भायरूय बांदूंक वावरुया. बापा, चूक घडल्यार रोखडीच बोगसून कुमसार जावन राग काळजांत दवरिना जावंक वावरूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.